घराचो आनी जमनीचो मालकी हक्क मेळोवपा खातीर मयेच्या लोकांक पणजे शारांत केल्ले तीव्र आंदोलनाचे आतां मयेच्या लोकांक फळ मेळपाच्या वाटेर आसा। विधानसभेत अजुनूय कांय आमदार मयेच्या प्रश्नांक विरोध करतात। त्या बद्दल मयेकारांक सादूर रावपाची गरज आसा। अजुनूय कांय प्रश्न सुटावे जावपाच्या मार्गार आसा। तोपर्यंत मयेकारांनी एकवटान वावुरपाची गरज आसा अशें काशीनाथ मयेकार हांणी सांगलां। आमच्या जाणट्यांनी जे भोग भोगलेले ते आमचे फुडले पिढयेक मेळचे न्हू। आमची फुडली भावी पिळगी जी आसा ती बरी उरची, तांकां कसलेच त्रास पडचे न्हू, त्या खातीर हे सगळे आंदोलन आसलें। म्हणून ह्या सगळ्या आंदोलनाचे श्रेय जे आसा हें हांव तुमकां दितां। आमी फक्त निमित्त आसा, तुमी आमकां फुडें काडले कित्या खातीर की तुमकां विश्वास आसलो की आमचे कडल्यान हें काम जातलें म्हणून, आनी त्याच विश्वासाच्या बळाचेर आमी येदी व्हडली मजल मारलेली आसा। गोंयच्या इतिहासांत आंदोलन करून मागण्यो मान्य करून दाखोवपी हें पयलें आंदोलन आसा। सरकारान केल्ल्या कायद्या प्रमाण आतां मयेकारांक तांचे जमनीचे हक्क मेळटले। शुक्रारा मये पंचायतींत जाल्ल्या एका कार्यावळींत जमनीची कागदां करपाक आमदाराचे हस्तुकी अर्ज वांटले। येद्या वर्साचें हें प्रदीर्घ अशें आंदोलन आतां सोंपपाच्या मार्गार आसा। म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासांत येदें व्हडलें आंदोलन उबारून विजय प्राप्त करून घेवपी हें मया सारकें पयलें आंदोलन। आमी गोंयांत अशीं कितलींशींच आंदोलनां पळयल्या पण सक्सेसफूल जाल्ली पळोवंक ना। ह्या कायद्या प्रमाण आतां आमकां आमचे जमनीचे अधिकार जे आसा मेळपाचे आसा। ह्या कायद्या खातीर जे डिक्लेरेशन फॉर्म आसा ती फॉर्मां सगळीं तयार जाल्लेली आसा। आज आमच्या आमदारान ती आमकां हांगासर हाडलेली आसा आनी हें काम आनीक सोंपें केल्लेलें आसा। ही फॉर्मां तशी पळोवपाक गेली जाल्यार व्हडलें कठीण ना, सादी सोंपी फॉर्मां आसात ती। तितून फक्त तुमचें नांव घालपाक जाय, घर मालक कोण आसा तो, हावस नंबर घालपाक जाय, दुसरें फॉर्म आसा तितून 114चो उतारो घालपाक जाय आनी ह्या फॉर्मा बरोबर आपणा कडेन आसलेल्यो घराच्यो पावत्यो, लायटीचें बिल किंवा नळाचें बिल त्या फॉर्माक लावन ती सगळी फॉर्मां जी आसा ती फॉर्मां कलेक्टरा कडेन दिवपाक जाय। तेच्या उपरांत कलेक्टर ह्या फॉर्मां सगळी येयल्या उपरांत हियरींग घेतलो, तुमकां नोटीस काडून आपयतलो, त्या वेळाचेर तुमी परत थंय हजर रावचें पडटलें। मयेच्या लोकांक न्याय दिवपाक आदले मुखेलमंत्री आनी आतांचे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी फुडाकार घेतला। तांच्या यत्नांनीच आज मयेकारांक तांचे जमनीचे हक्क मेळटले। देखून तांचे मयेकारांच्या वतीन आपूण उपकार मागता अशें सभापती अनंत शेट हांणी सांगलां। कायदो हाडपा खातीर जाणी एक गांभीर्यान फुडाकार घेतलो अशें ह्या कायद्याचे शिल्पकार आमचे आदले मुख्यमंत्री श्री मनोहरभाई पर्रीकर आनी विद्यमान देशाचे रक्षा मंत्री यांच्या विशयी कृतज्ञता कितली व्यक्त करप हें तर एक हेंच आसतलें आनी ताका लागून चडांत चड आभार तांचे आमकां व्यक्त करचे पडटले। RDX गोवा खातीर मयेच्यान यशवंत परब।